फाटल्या 20 दिसांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक फावट दिल्ली पावलो. हे फावट एनडीए मुख्यमंत्र्यांची बसका आणि नीती आयोगाच्या बसके खातीर. बुधवारा ते पयलीं केंद्रीय गृहनिर्माण आनी उर्जा मंत्री मनोहर लाल हांकां मेळ्ळे. हावजिंग, शार उदरगत आनी लोक केंद्र साधन सुविधा घटमूट करपाचेर चर्चा जाली म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. अर्बन चॅलेंज फंडा सकल दिल्ले प्रस्ताव बेगीन पास करून घेवपाक मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्यां कडेन मजत मागल्या. उपरांत ते केंद्रीय खण आनी कोळसो मंत्री जी किशन रेड्डीक मेळ्ळे. गोंयच्या मायनिंग क्षेत्रांत बदल हाडूंक केंद्राचो तेंको जाय, आर्थीक स्थिती सुदारूंक मजत जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान तांचे कडेन मागला. सांजे वेळार एनडीए सरकाराच्या मुख्यमंत्र्यांची बसका प्रधानमंत्री मोदींच्या उपस्थितीत जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रांतल्या सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्या. ते खातीर बुधवारा दनपारां 3 नवी दिल्लींत भारत मंडपम हांगा राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची शासीत राज्यां आनी केंद्र प्रदेशांतले मुखेलमंत्री, उपमुखेलमंत्री आनी वरिश्ठ फुडाऱ्यांची म्हत्वाची बसका जाली. एनडीएच्या फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्र्यांची तोखणाय केल्या. तांच्या फुडारपणा खाला उदरगत खंय विकसीत भारताचे दिशेन प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.